असोल्टाच्या सेंट एंथनी एससीन टाय ब्रेकरावरवीं पॅरिश यूथ नुवेक 6 विरोधांत 5 गोल फरकान हारयलो. पळयात रंगतदार डावपेच. असोल्टाच्या सेंट एंथनी एससीन बेताल भाटी मैदानाचेर खेळिल्ल्या मार्टिन कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो. असोल्टा खातीर जोकिम कार्वालो आनी वेल्सन फर्नांडीस हांणी गोल केले, जाल्यार पीवाय नुवे पंगडा खातीर फ्रांसीस कोलासो आनी मेल्विन फर्नांडीसान गोल केलो. उपरांतच्या टाय ब्रेकरांत सुकूर फर्नांडीस, रिजवान फर्नांडीस, विकी फर्नांडीस आनी वेलेंटो फर्नांडीस हांणी सेंट एंथनी एससी असोल्टा खातीर गोल केलो, जाल्यार फ्लॉटन फर्नांडीस, फ्रेझर मिरांडा आनी सिडार कोसासो हांणी पॅरिश यूथ नुवे खातीर गोल केलो. शेवटाक असोल्टाच्या सेंट एंथनी एससीन टाय ब्रेकरावरवीं पॅरिश यूथ नुवेक 6 विरोधांत 5 गोल फरकान हारयलो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार.